पेडणे वाठारान गेल्या 8 दिसांच्यान कंटिन्यू पाऊस लागत आसा आणि ह्या पावसा खातीर खुबशे लोकांचे लुकसाण हे जाल्लेले आसात। खास करून जे शेतकरी लोक आसात त्यांच्या शेतान बरेच पाणी साचून खूबशे शेतकऱ्यांचे जे पीक आसा सगळे नष्ट झालेले आसात। आणि त्याचबरोबर आज बकरीद हे मुसलमान बांधव मशिदीन न वयता घरानूच आपल्या नमाज अदा केलेले आसात। एकंदर पेडणे वाठारान पावस जो कंटिन्यू पडत आसा, काहींच्या घराचे छप्पर आसा जे कोसळून पडलेले आसा। आयज पेटीच्या वाड्यार कोरगांव हांगा काल एक घराचे वयर छप्पर जे आशिल्ले कोसळून पडलेले, पण हांगा जे समाजसेवक राजेन कोरगांवकर हे हांचे आयज त्यांचे विजीट करून पळोवणी करून आयिल्ले आसात। त्याचबरोबर सरपंचांनी सुद्दां त्यांचे वचून विजीट केल्लेले आसात। एकंदर ह्या पावसा खातीर खूबशे पेडणे वाठारात लुकसाण जायत आसा। काही भागार रस्ते कोलॅप्स जायत आसात, झाडां जी आसात घराचेर पडत आसात। एकंदर जे कोरोना आणि त्या उपरांत हे जे तोकटे वादळ आणि त्याच्या उपरांत हे कंटिन्यू पाऊस ह्या खातीर जे सर्वसाधारण जे लोक आसात त्यांचेर खूप म्हणजे परिस्थिती बिकट जाल्लेले आसात। नमस्कार, हांव आसा पत्रादेवी चेकपोस्ट हांगा। तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकतात लोकांची गर्दी जाल्लेले आसात। जे महाराष्ट्रांतल्यान गोंयान लोक खूप येवपाक लागलेले आसात। हांगा 2 डोस ज्यांच्यांनी घेतला तांकां एंट्री दिले वता आणि त्याच बरोबर ज्यांचे कडेन नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट आसा तांकांय एंट्री दिले वता। जर त्यांचे कडेन नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट ना आणि 2 डोस घेतलेले ना जाल्यार तांकां हांगा चेक केले वता। जर चेक करतना तांकां पॉझिटिव्ह जर मेळत जाल्यार तांकां गोंयान एंट्री दिले वताना तांकां परत रिटर्न जे आपल्या राज्यातून आयिल्ले आसा तांकां परत धाडले वता। एकंदर हांगा चेकिंगाचे जे आसा बरे चल्लेले आसात आणि तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकतात लोकांची गर्दी जायत आसात। आणि आता आणि गोंयान जे महाराष्ट्राचे जे लोक आसात आणि अन्य राज्याचे जे लोक आसात ते खूबशे येवपाक लागलेले आसात। स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मल्ली।